किती हांगातलो पयलीं असो आसलो बाजार आतां चड ना, आतां फूल गर्मी बीन हांगा लोक कोण ना चडशे. पयलीं बाजार कसो आसलो आनी आतां कसो आहा? पयलीं बाजार बरो आसलो, चड लोकूय नासले, आतां खूब लोक जाला. ते लांबाडीचे लोक बीन वांटे बीन घालता, तुका कांय परवडना. पयलीं साकान्नी पिशव्यो हाडटाले, आतां 20-20 किलो हाडपाचें पडटा. तुमकां कसो येवन म्हणजे जो विकली तुमचो बाजार जाता बरो फायदो आहा तुमकां? पयलीं मातसो बरो आसलो, आतां तितलो ना. तेन्ना चुकून 2000 2500 अशें उरता. तुम्ही कसलो बिझनेस करता हांगा? लेडीज आयटम. कितली वर्सां जालीं? 10 वर्सांनी. आनी तेन्ना कशी परिस्थिती आसली आनी आतां कशी आहा वाळपयली आतां? तेन्ना मातशें बरें जालें, आतां पूण कोण गरम्याक लागून कोण येना कांय ना न्हू. तुमकां हांगा बिझनेस जाता तसो? ना जायना सद्या आमी हेजेर आहा. बाजार पयले पेक्षा आतां बाजार वाडला? बाजार वाडला, हें कांय ना, बाजार वाडला. तर वाळपयच्या बाजारा संदर्भात जर उलोवपाचें जाल्यार वाळपयन दर मंगळारा बाजार भरता. पयलींच्या पेक्षा न्ही आतां बाजारान जे लोक येवपी आहात किंवा बाजारांतले जे विकपी आहात ते पयलींच्या पेक्षा वाडलेले आसात खूब जाण. आनी ताका लागून कशें आसा जाणा की म्हाजें अशें पर्सनल मत आहा की एक वेगळेच वाळपयन बाजार संकूल जावचें. कारण आतां ही जी आमकां जागा दिसता किंवा ज्या जाग्यार वाळपयन बाजार भरतात ती खरें म्हणजे अपुरी आहा. कित्याक थंयच्यानच गाडयो वतात, सायटीक घरां आसात, बाकीचे सगळें आहा. सो हे जे कंजेशन आसता पळय ते बाजारान जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून न्हू एक वेगळी जागा, ते रस्तो सोडून एक वेगळी जागा जर वाळपयन जर स्पेशल मंगळारच्या बाजारा खातीर जाली, ही भाजी किंवा बाकी सगळे हे म्हणजे हे जे विकपाक येतात ते गरीब लोक आसात, ताका व्हडले मोठे श्रीमंत लोक ना आनी बारीक बारीक लोक आहा. सो ताका लागून त्या खातीर सरकारान कितें तरी प्रयत्न करप हें गरजेचें आसा.